नमस्कार. अंतरिक्ष अप एंड अवे हे आमच्या कार्यावळीत तुमचं सगळ्यांचं येवकार. हो प्रोग्राम असा एस्ट्रॉनॉमी बद्दल, अंतरिक्षाबद्दल, ब्रह्मांडाबद्दल. आमचे जे युनिवर्स आसा इतली सुंदर आसा, हातून कितले शिकपा सारकें आसा आणि तेच तुम्ही शिकचे, तातून तुमची थोडीशी एक इंट्रस्ट वाडची म्हणून आमी परत परत तुमच्या फुडें येतात. तर हो जो प्रोग्राम आसा अंतरिक्ष, हो म्हाका दिसता खूब अर्थान सार्थक जालोय बी, कित्याक थोडे दीस पयलीं म्हाका थोडे भुरगे मेळ्ळे. हांव म्हापशा गेल्लो तेन्ना थोडे भुरगे म्हाका मेळ्ळे आनी म्हणपा लागले की आमी हो प्रोग्राम पळयतात, आमकां हो खूब आवडटा आनी एस्ट्रॉनॉमी खगोलशास्त्र आमकां खूब आवडटा आणि आमी आकाशाचें ऑब्जर्वेशन करपाकूय सुरवात केल्या आणि आमकां तातूंत थोडे प्रॉब्लेम्स येतात, थोडे आमचे प्रश्न आशिल्ले तांकां आमकां जापो जाय. सो जेन्ना तांणी अशें म्हणलें म्हाका खूब बरें दिसलें आनी हांवें तांकां सांगलें की तुमी ह्यो सगळे प्रश्न आसात तांच्यो जापो ज्यो आसात त्यो आमी हांगाच स्टुडियोन येयात, आमी सगळे फुडेंच, कित्याक लोकांचे बी तेच प्रश्न आसतले आकाशा बद्दल. सो आमी कॉमन हे क्वेश्चन आसात, सिंपल आनी जे सर्वसामान्याचे क्वेश्चन आसात एस्ट्रॉनॉमी बद्दल ते आज डिस्कस करतले. आकाश कसो पळोवपाचो, स्काय ऑब्जर्वेशन कशें कंडक्ट करपाचें, हे ते थोडे प्रॅक्टिकल नॉलेज जी आसा एस्ट्रॉनॉमीची हाजे हे क्वेश्चन्स आसात. आनी जे भुरगे म्हाका मेळिल्ले ते हांवें हांगा तुमच्या फुडें आपयल्यात, तांचो इंट्रो करून घेवया. म्हजें नांव ओमकार जोशी. हांव म्हापसा हांगा सारस्वत विद्यालयान 8वीन शिकता. म्हजें नांव गौरव उदय शिरोडकर. म्हापशाचो ज्ञानप्रसारक स्कुलांतलो पूण 10वीन शिकता. म्हजें नांव परतीश जगन्नाथ नाटेकर. हांव म्हापशान रावता आनी सारस्वत विद्यालयान स्कुलान वता. आतां हांव 10वीन आसा. म्हजें नांव ऋषिकेश सावंत. हांव ज्ञानप्रसारक विद्यालयान शिकता आनी हांव आतां 10वीन शिकता. हांव विपुल सोमण. हांव ज्ञानप्रसारक विद्यालयान शिकता आनी आतां हांव 9वीन आसा. ओके. तर तुमच्या सगळ्यांचे आमचे अंतरिक्ष अप एंड अवे हे कार्यावळीत तुमच्या सगळ्यांचे आमच्या प्रुडंट मिडियान येवकार आसा. तर तुमचे खूब प्रश्न आशिल्ले एस्ट्रॉनॉमी बद्दल, आकाशा बद्दल. तुमी कितले म्हाका फायर केल्ले ते आतां कितें कितें आसा सुशेगाद एक एक प्रश्न सांगात, आमी ताच्यो सगळ्यो जापो सोदपाचो प्रयत्न करया. ओके. सर, आमकां सगळ्यांकूच खूब एस्ट्रॉनॉमी खूब इंट्रस्ट आहा. ओके. पण जेन्ना आमी हे स्टार चार्ट घेतले आनी आमी स्टार्स लोकेट करपाक पळयले तर आमकां कळ्ळें की हांगा सगळें फूल कन्फ्युजन आहा. ते स्टार्स आमी कशे लोकेट करप. ओके. सो तुजो क्वेश्चन आसा की आकाशान पळयल्यार कन्फ्युजन जाता, स्टार्स कशे लोकेट करप. हो सगळ्यांचोच प्रश्न आसा. आकाशान भितर राशी सगळ्यांक दिश्टी पडनात, त्यो सोदून काडच्यो पडटात. सर, आनी आतां आकाशान 88 लोक म्हणटा 88 कॉन्स्टलेशन आसा, पूण पळोवपाक गेल्यार सगळे कडेन स्टार दिसता, ते कशे ते? ओके. सो 88 कॉन्स्टलेशन्स आकाशात आसात. म्हणजे आकाशात कितल्यो राशी आसात? 88 राशी आसात. त्यो कश्यो आसात? म्हणजे सगळे कडेन आकाशान तुमी पळयले जाल्यार नक्षत्रां राशी कांय आमकां दिश्टी पडनात, त्यो कश्यो सोदून काडपाच्यो हें आज आमी आमच्या ह्या प्रोग्रामांत पळोवया. आतां बेजिकली पळय, आतां तुमी स्काय ऑब्जर्वेशन करपाक इंट्रस्टेड भुरगे, तर तुमी आकाशा कडेन पळोवपाक जाय, ताजें ऑब्जर्वेशन करपाक जाय जाल्यार तुमकां एक काम करचें पडटलें. ताजे जे कॉर्डिनेट्स आसा, आकाशाचे जे डायरेक्शन्स आसा ते तुमकां सगळे पयलीं सोदून काडचे पडटले. ओके. एक्झाम्पल म्हणजे आमची पृथ्वी, अर्था बद्दल तुमकां शिकपाक जाय जाल्यार अर्थाचे डायरेक्शन्स आसा, अर्थाचे लोकेशन्स आसा, हे पयलीं तुमकां खबर आसपाक जाय, बरोबर न्ही? अर्थाचे आमी डिविजन्स केल्यात स्टडी करपा खातीर. कितें म्हणटात तांकां? लॅटिट्यूड्स आनी लॉंजिट्यूड्स. ओके. लॅटिट्यूड्स आनी लॉंजिट्यूड. कितें हे लॅटिट्यूड्स आनी लॉंजिट्यूड्स म्हणजे सांगात पळोवया. तुमी शिकल्यात जॉग्राफीन. सो आडवे लायन म्हणजे लॅटिट्यूड्स आणि उबे लायन म्हणजे लॉंजिट्यूड्स. बरोबर. जे आसात हॉरिझॉन्टल ते लॅटिट्यूड्स आणि उबे आसा ते लॉंजिट्यूड्स. ओके. ते वर्टिकल आसात. आतां हे डिविजन्स तुमकां खरे पृथ्वीचेर दिसतात? स्पेसान गेल्यार दिश्टी पडटले ना? ते कित्या खातीर केल्यात तर? इमेजिनरी ते आमकां कळोंक जाय म्हणून. ओके. कितें एक्झॅक्ट लोकेशन एक्झॅक्ट लोकेशन कळपाक. एक्झॅक्ट कित्याचें एक्झॅक्ट लोकेशन? सो आतां सपोज आमकां गोव्याचें लोकेशन फायंड आउट करपाचें आहा, तर मग आमकां कळटा की गोव्याचें लोकेशन 14 डिग्री म्हणून आमी खंयचोय अर्थाचेर खंयचोय जागो लोकेट करूं शकता. ओके. एक्झॅक्टली हेच आन्सर म्हाका जाय आशिल्लें. अर्थाचेर खंयचेय आमी तुमी पोझिशन जे लॅटिट्यूड्सान लोकेट करूंक शकतात, तशेंच आकाशाचे खंयचेय पोझिशन, खंयचेय स्टार तुमी आकाशाच्या लॅटिट्यूड्स आनी लॉंगिट्यूड्सान सोदून काडपाक शकतात. पण सर, आकाशान सुद्धा लॅटिट्यूड्स आनी लॉंजिट्यूड्स दिसता? हय, एक्झॅक्टली. दिसतात म्हणजे अर्थाचेर दिसतात? ना, दिसनात. आकाशानूय दिसनात. ते तुमकां खबर आसचें पडटा, इमॅजिन करचें पडटा. आकाशाची जॉग्राफी आज आमी शिकया. ओके. आमी अर्थाचेर अर्थ डिवायड करपाक मदीं एक लायन काडिल्ली आसा, ताका आमी कितें म्हणटात? इक्वेटर. सो तुमी इक्वेटरा कडेन रावले आनी आकाशान पळयले जाल्यार तुमच्या भोंवतणी आकाशान दिसतलो तो आकाशाचो इक्वेटर, सिलेस्टियल इक्वेटर. ओके. जर लॅटिट्यूड्स हे आडवे लायन्स तुमकां जर सोदून काडपाक जाय जाल्यार आकाशानूय बी आडवे लायन्स आसात, हाका आमी म्हणटात रायट एसेन्शन. ओके. आनी लॉंजिट्यूड्स आकाशातले खबर आसपाक जाय जाल्यार पृथ्वीचेर जशे लॉंजिट्यूड्स आसा तशे आकाशातले लॉंगिट्यूड्साक आमी म्हणटात डेक्लिनेशन. ओके. आनी अर्थाचो जो नॉर्थ पोल आसा ताजे वयर गेल्यार आकाशाचो नॉर्थ पोल, आनी अर्थाच्या सावथ पोलार गेल्यार ताज्या वयर
आकाशाचो साऊथ पोल हे सगळें तुमकां मेळटलें. ओके, सो हे आसा अशे आमच्या आकाशाचे डायरेक्शन्स. सो बेसिकली कितें आसा, रायट एसेंशन हो लॅटिट्यूड आनी डेक्लिनेशन हो आकाशाचो लॉंगिट्यूड. ओके, सो आतां तुमी जर फुडें पळयलें एक मेजरमेंट हें, जाल्यार हे मेजरमेंट करपाचें कशें, जाल्यार तें करपाचें इन आवर्स आनी डिग्रीज. ओके, जे लॅटिट्यूड्स आसा हे आमी आवर्सान मेजर करतात, म्हणजे एक ऑब्जेक्ट 7 आवर्स 8 आवर्स 9 आवर्स अशें म्हणटात. आनी जे आमचे लॉंजिट्यूड्स आसात हे आमी कित्यान मेजर करतात, डिग्रीज. ओके, डेक्लिनेशन डिग्रीसान मेजर करतात आनी लॅटिट्यूड्स आमी आवर्सान मेजर करतात. हे सिंपल एनिमेशना कडेन पळयल्यार तुमकां कळटलें जे आमी आतां समरी केले ती. ओके, सो पळय, हो आमचो अर्थाचो इक्वेटर जर आकाशान गेलो जाल्यार जालो कितें, सेलेस्टियल इक्वेटर. अर्थाचे नॉर्थ पोल आनी साऊथ पोल आकाशान व्हेले जाल्यार कितें जाता, नॉर्थ आनी साऊथ सेलेस्टियल. ओके, अर्थाचो इक्वेटर जर आकाशान गेलो तर इक्वेटर जाता आनी अर्थाची ऑर्बिट जर आकाशान व्हेली तर एक्लिप्टीक जाता. ओके, आनी खंयचोय ऑब्जेक्ट लोकेट करपा खातीर कितें जाय, रायट एसेंशन आनी डेक्लिनेशन. सो हे आडवे लायन्स आसा हाका रायट एसेंशन म्हणटात आनी ज्यो उब्यो लायन्स आसात, ओके, हाका कितें म्हणटात, डेक्लिनेशन. ओके, पळय हो डेक्लिनेशन आसा असो आसा, रायट एसेंशन अशें आसा. हे लॅटिट्यूड आनी आकाशाचो लॉंगिट्यूड. ओके, कळ्ळें तुमकां. बेसिकल आकाशाची जॉग्राफी अशी आसा. सिरियस हो डॉग स्टार खंय आसा जाल्यार सोदून काडपा खातीर तुमकां पळोवचें पडटलें 6 hours 45 minutes एट रायट एसेंशन आनी एट 16 hours डेक्लिनेशन. अशें तुमकां हे सगळे कॉर्डिनेट्स घेवन आकाशाचें ऑब्जर्वेशन करपा जाता. ही आशिल्ली आकाशाची जॉग्राफी, जशी अर्थाची जॉग्राफी आकाशाची जॉग्राफी. सर, रायट एसेंशियल आणि डेक्लिनेशन आमकां दोळ्यान कळटा सर, मात जेन्ना आमी टेलिस्कोपानसून पळयता तेन्ना सर कळटा आमकां. ओके, हो बरो एक्झॅक्टली व्हेरी नायस क्वेश्चन, की आकाशाचें ऑब्जर्वेशन करतना रायट एसेंशन डेक्लिनेशन दोळ्यान दिसता, पूण टेलिस्कोपांनी आकाशाचें ऑब्जर्वेशन जें आमी करतात तेन्ना कशें यूज करपाचें ताजो सिंपल मेथड आसा. प्रत्येक टेलिस्कोप हो एक पळय सिंपल टेलिस्कोपाचो फोटो आसा. प्रत्येक टेलिस्कोपाकूय बी रायट एसेंशन आनी डेक्लिनेशन आसता. हांगा पळय हे डिस्क आसा न्ही, हे एक डिस्क आसा आनी हांगा एक डिस्क आसा. टेलिस्कोपाचे 2 मुवमेंट जातात. एक टेलिस्कोप असो आडवो घुंवता, ताका कितें म्हणटात आमी, रायट एसेंशन मुवमेंट म्हणटात. आनी हे डिस्का प्रमाणे गुणायले जाल्यार टेलिस्कोप असो वयर सकल घुंवता, ताका कितें म्हणटा आमी, डेक्लिनेशन मुवमेंट. सो रायट एसेंशन आनी डेक्लिनेशन हे मुवमेंट्स आकाशान भितर दिसतात. ओके, सो हे आशिल्ले आमचे आकाशाचे सगळे कॉर्डिनेट्स. आतां आकाशा कडेन आमी आमच्या ब्रह्मांडा कडेन वचया, ताज्या कॉन्स्टलेशना कडेन वचया. तुम्ही जर अर्थाचे अरावंड सगळे कडेन पळयले जाल्यार सगळे कडेन दिसतली नक्षत्रां आनी तांच्या पासून बनिल्ली 88 राशी. ओके सर, पूण तेन्ना जेन्ना आमी वयर पळयता पळय ते कॉन्स्टलेशन सगळे रावंड दिसता, आनी जेन्ना तो स्पेसाचो शेप कसो, स्पेसाचो शेप कसो पळोवपाक स्पेसाच्या बॉर्डरार वचचें पडटलें. थंय आज पर्यंत कोण पावूना. सो बेसिकली युनिवर्साचो स्पेसाचो शेप कितें हें आमकां कळना, पूण आमी जे अर्थार आसा तो अर्थाचो शेप रावंड आसा. सो आमी अर्थार खंयी रावले जाल्यार आमकां बेसिकली युनिवर्स रावंडूच दिसतलो. एक एक्झाम्पल घेयात उदकाचें. उदकाक शेप आसता, तो जर ग्लासान घालो तांब्यान घालो तर तेच तांब्याचो किंवा पेल्याचो ग्लासाचो शेप घेता. तसोच आमचो जो स्पेस आसा जो ऑब्जेक्टा वयल्यान पळयतात ताजोच शेप स्पेस घेता. ओके, सो अर्था वयल्यान रावंड, अर्था वयल्यान पळयल्यार सगळे कडेन आमकां रावंड दिसची पडटा आमचो स्पेस. ओके, फुडें वचया कॉन्स्टलेशना कडेन. राशी आसात, तातूंतल्यो जो सिलेस्टियल इक्वेटर आसा तो डिवायड करता आकाशाक नॉर्दर्न हेमिस्फियर आनी सादर्न हेमिस्फियर. नॉर्दर्न हेमिस्फियरान थोडे कॉन्स्टलेशन दिसतात जे इंडियेच्यान बी सगळे दिसतात, आनी सदर्न हेमिस्फियरांतल्यान थोडे कॉन्स्टलेशन दिश्टी पडटात. ओके, सो आमकां मात सदर्न हेमिस्फियरांतले कॉन्स्टलेशन पळोवपाक आतां ऑस्ट्रेलिया ना जाल्यार एंटार्क्टिकार वचचें पडलें. एक्झॅक्टली, सादर्न हेमिस्फियराचे कॉन्स्टलेशन तुमकां हे सायडीच्यान दिसनात. सिलेस्टियल एटमॉस्फियराचो हेमिस्फियर साऊथ आसता म्हणून तुमकां अर्थाचे सदर्न हेमिस्फियरा कडेन गेल्यारूच ती दिश्टी पडटात. सो हे अशें ऑब्जर्वेशन जाता. आतां आमी कॉन्स्टलेशना कडेन वचया. तुवें प्रश्न विचारलो, म्हाका दिसता ओमकारान विचारलेलो की सगळे कडेन नक्षत्रां दिसतात. गौरवान विचारलेलो मरे, सगळे कडेन नक्षत्रां दिसतात, तांचो शेप आमकां कळना. सो एक सिंपल कॉन्स्टलेशन कशें लोकेट करपाचें तें आतां शिकयता. ओके, सो हे पळयात सगळी आकाशाची नक्षत्रां. आकाशाची नक्षत्रां तुमी सारके ऑब्जर्व केले जाल्यार तुमकां कळटलें की ती अशीच सगळे कडेन स्प्रेड जाल्ली नासतात, ती ग्रुपान असतात. ओके, थोडे अशे चौकट असतात, थोडे सर्कल असतात, थोडे ट्रायंगल असतात, थोडे कडेन एम्प्टी असतात. ओके, सो बेसिकली जे शेप्स दिसतात आकाशा वयल्यान हे शेप्सांचो ग्रुप करून आमच्या पुर्वजांनी हे कॉन्स्टलेशन तयार केल्ले. ओके, एक एक्झाम्पल घेवया. आकाशातले सगळ्यात फेमस कॉन्स्टलेशन मृग राशी किंवा ओरायन द हंटर. ओके, हो ग्रुप आसा आकाशाचो, हाका मृग राशी म्हणटात. मृग राशीत पळय ही नक्षत्रां आसात. हे 2 आसात ते खाने, हो शिकारी आसा. हे 2 खाने आसात, हे 2 ताजे पांय आसात. हो बेल्ट आसा आनी हो बेल्टार जी लटकता ती तलवार आसात. आनी जे खान्याच्या मदीं त्रिकोण आसा तो ट्रायंगल मृगशीर्ष नक्षत्र किंवा ओरायनाची तकली आसा. हें अशें इमॅजिनेशन आसा, पूण हांगा तुमकां शिकारी दिसता?
दिसना. पण आमच्या पुर्वजांनी असो हो शिकारी इमॅजिन केला. हो तुम्ही इमॅजिन करचो पडटलो. अशी कॉन्स्टलेशनाची शेप्स करतात. दिस इज अ इमॅजिनेटिव्ह फिगर. एक्चुअली आकाशान दिसता तुमकां फक्त नक्षत्रां. ओके, अशें इमॅजिन करचें पडटा. पण आता ऑरॅन कॉन्स्टलेशन आहा पळय तो आतां हंटरा भशेन दिसता. Okay. बाकीची जी कॉन्स्टलेशन आहा पळय ती तेंच्या कित्याक दिसता? ओके, कशी दिसतात? सर आणि सगळ्यात सुंदर हे राशी खंयचो? ओके, तुमच्या सगळे क्वेश्चनांक एकूच आन्सर आसा एक्चुअली. कितें जाता, जी सगळी कॉन्स्टलेशन आपल्या नांवा भशेन दिसनात. मेष जो आसा मेंढ्या भशेन दिसना, वृषभ बैला भशेन दिसना. खूब थोडी कॉन्स्टलेशन आसा आपल्या नांवा भशेन दिसतात. आनी दुसरें हाणें म्हणलें खंयच्यान सुंदर कॉन्स्टलेशन म्हज्या हिशोबान म्हाका दिसता म्हज्या अर्थान तें आसा वृश्चिक, स्कॉर्पियो. आतां जून जुलय ऑगस्ट म्हयन्यान पावसाळ्याच्या म्हयन्यान ते दिश्टी पडटा. दक्षिण दिशेक सावथाक दिश्टी पडटा. हे ताची आकृती आसा. सारको विंचू किंवा वृश्चिक हेच आकारान स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन दिश्टी पडटा. ओके, सो हो आसा स्कॉर्पियो. ओके, हे आसा ताजी तकली आनी हे आसा ताजें आंग आनी ही आसा ताजी शेपटी. ओके, एक्झॅक्टली अशी आसा. ताजो शेप आसा असो. कळ्ळो तुमकां? दिसता स्कॉर्पियो. ओके, हो ताजो स्कॉर्पियोचो शेप आसा. आकाशांत अशीच स्कॉर्पियोच्या शेपान ही नक्षत्रां आसात. हो आशिल्लो स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन. ओके, हो सारको म्हाका दिसता स्कॉर्पियो भशेनूच दिश्टी पडटा. ओके, आतां आमी फुडें वचया आमच्या झोडिएक कॉन्स्टलेशना कडेन. झोडिएक म्हणजे खंयची? सूर्य राशी. सो तो झोडिएक कॉन्स्टलेशना बद्दल उलोवचे पयलीं म्हाका आतां वेळ आयला आमचो ल्हानसो एक ब्रेक घेवपाचो. तर आमी रोखडेच परत मेळुया आनी झोडिएक कॉन्स्टलेशना बद्दल उलोवया. तर परतून एकदा येवकार आमचे अंतरिक्ष अप अँड अवे. आमी आज डिस्कस करताले अबाउट ऑब्जर्वेशन. आकाशात नक्षत्रां राशी हे कशे दिसतात हें आमी ऑब्जर्वेशन करताले. फुडें वचपाक आमी पाविल्ले झोडिएक कॉन्स्टलेशना कडेन. झोडिएक कॉन्स्टलेशन म्हणजे आकाशांतल्यो 12 मुख्य राशी. हांचे बद्दल कितें खबर आसा तुमकां? म्हाका खबर आसा. सांग. आतां आमचे इतके 88 कॉन्स्टलेशन आहा पळय हय. ते आतां सरावंडींग द अर्थ आसा. ओके, आतां हितूंतली 12 मुख्य राशी आहा पळय ती आतां लिब्रा वर्गो लिओ Okay. ती आतां मुख्य राशी. Okay. तेंकाच आमी झोडिएक कॉन्स्टलेशन म्हणटा. बरोबर. सो कितें हाणें कितें म्हणलें तुमकां कळ्ळें की आकाशांत सगळे कडेन नक्षत्रां असतात. 88 राशी असतात. पूण 12 राशी एका भोंवती. सो त्या 12 राशींकूच आमी सूर्य राशी किंवा झोडिएक कॉन्स्टलेशन म्हणटात. आनी तांचे इम्पॉर्टन्स अशें आसा की सूर्य चंद्र आनी सगळे जे सोलार सिस्टमाचे वस्तू आसात हेच 12 राशींतल्यान मूव जातले. आकाशाच्या दुसरे कडेन मूव जावचे ना. ओके, सूर्य बी हातूंतल्यानूच मूव जाता असो दिसतलो म्हणून हे इम्पॉर्टंट आसात. सो पण आमकां एस्ट्रॉनॉमीची थोडी माहिती असल्यामुळे आमकां खबर आहा की सन एक स्टार आणि स्टार चड करून मूव जायना. तरी सुद्धा लोक अशें कित्याक म्हणटा की ह्या दिसा सूर्य एका राशीन गेलो, दुसऱ्या दिसा दुसऱ्या. म्हणजे वस्तू दुसऱ्या राशीन वतात. आता ग्रह आसात न्ही, चंद्र बी दुसऱ्या राशीन वतात. ते आमकां दिसता बिकॉज दे मूव. बट सूर्य मूव जायना. ते कशें ते आतां पळोवया. ओके, पळय आतां फॉर एक्झाम्पल सूर्य मूव जायना, आकाशांतली राशी मूव जायनात. मूव कितें जाता? अर्थ. ताज्या मुवमेंटा वयल्यान आसा आकाशाचे मुवमेंट. सिंपल एक्झाम्पल पळयात. हांगा नोव्हेंबरान अर्थ हांगा आसा आनी सन जेन्ना आमी पळयतात सनाच्या फाटी खंयची राशी आसतली? लिब्रा. ओके, सो आमी म्हणटात की नोव्हेंबर म्हयन्यांत सन लिब्रान आसा. आतां कितें जातलें? सन मूव जातलो ना. आनी आमचे कितें राशी मूव जातल्यो ना. मूव जातले कितें? अर्थ. सो अर्थ जानेवारीन आयली, जानेवारीन फुडें सरली तेन्ना जानेवारीन सूर्य खंय दिसतलो आमकां? सॅजिटेरियस. सो अर्थ मूव जाल्या, सन मूव जावना, सॅजिटेरियस मूव जावना. आमकां अशें रिलेटीव पोजिशन दिसता की अर्थ मूव जायना पूण सन दुसऱ्या राशींतल्यान मूव जाता अशें आमकां भास जाता. ह्याच खातीर आमी म्हणटात की सुर्याचो हांगा प्रवेश जालो, सुर्याचो थंय प्रवेश जालो अशें आमी म्हणटात. ओके, सो अशी आशिल्ली आमच्यो ह्यो 12 राशी.